म्हावळिंगे दिवचले कोल्यांनी हल्लो केल्ल्यान 2 भुरगे जखमी जाले। घडणूक आयतारा सकाळी घडली। संजय देवकार आणि सिद्धार्थ देवकार हे भुरगे कोल्यांच्या हल्ल्यात जखमी जाले। उपरांत तांकां बेगोबेग पयलीं दिवचले भलायकी केंद्रांत आनी मागीर म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। राना अधिकारी म्हायती मेळटकच घडणूक थळार गेले। म्हावळिंगे दिवचले एका घरांतल्या 2 भुरग्यांचेर कोल्यांनी हल्लो केलो। संजय देवकार हो 12 वर्सांचो आनी सिद्धार्थ देवकार हो 6 वर्सांचो भुरगो कोल्यांच्या हल्ल्यात जखमी जाले। संजय देवकाराच्या दोळ्याकुशीक आनी तोंडाक बरोच मार लागला। दोगांकूय पयलीं दिवचल भलायकी केंद्रांत उपचाराक व्हेले आनी उपरांत म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत घाले। घडणुकेची म्हायती मेळटकच राना अधिकाऱ्यांनी पुराय वाठारांत वचून इन्स्पेक्शन केलें। तांकां कोल्यांच्या पांयांचे ठसे मेळ्ळे। लोकांच्या सुरक्षे खातीर वाठारांत पेट्रोलिंग वाडोवपाचें थारायलां। आमकां सकाळीं इन्फॉर्मेशन येयल्लें हांगासर की एक भुरग्याचेर रानटी जनावरान अटॅक केलो म्हणून पयलीं इन्फॉर्मेशन येयली आमकां की वायल्ड डॉग्सांनी अटॅक केल्या म्हणून सगळी एरिया सोदून कळ्ळी, भोंवून पळयली तेन्ना वायल्ड डॉग्साचें कांय मेळोंक ना आमकां, पूण कोल्याचे खूब कडेन मार्क्स मेळ्ळा आनी 2 कडेन कोलो बसलेलो हे मेळ्ळे, जागा मेळ्ळी न्हंयच्या धडेन भितर धोल मारून। सो अशें दिसता की तितून कोल्यान चड करून ताका अटॅक केला आनी ज्या अर्थान जे जमनीर आमकां माग मेळ्ळा थोडे कडेन ते अशें दिसता की कोल्या कडेन मे बी पेटे आसलेले वांगडा आनी ते प्रतिकारान डिस्टर्ब जाल्ल्या कारणान ते फिमेलीन भुरग्याचेर हल्लो केलो। ताका ट्रिटमेंट ऑलरेडी बिचोले करून आतां आजिलोन ट्रिटमेंट करून डिस्चार्ज केला। सो आमी ताका हाडपाची परत वेवस्था आमी डिपार्टमेंटान केला सो दॅट पेरंट्सांक तेजे त्रास जावं न्हय म्हणून। आनी हांगासरूय आमी स्टाफांक ऑलरेडी सांगून दवरला की विजील दवरपाक, कितें परत खंय सायटींग जालें जाल्यार इमिजिएट कितें तरी स्टेप्स घेवन कंट्रोल करपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आंबोडा राया ट्रक आनी प्रवासी बसी मदीं आयतारा सकाळी अपघात जालो। ओव्हरटेक करपाचो यत्न करपी ट्रकान बशीक समोरासमोर धपको दिल्ल्यान 6 प्रवासी जखमी जाले। जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक पुलिसांनी हॉस्पिटलांत व्हेले। 3 जाणांची भलायकी मातशी गंभीर आसा। आंबोडा राय एका बेशिस्त आनी वेगान वचपी ट्रकान ओव्हरटेक करपाच्या नादांत मुखावेल्यान येवपी प्रवासी बशीक धपको दिलो। फोंड्या वाटेन वचपी बसीचेर सामको फास्ट येवपी ट्रकान नेटान धपको दिलो। बशीचें बरेंच लुकसाण जालां। सुबय जाल्लो आनी आमी फुडल्यान येतालो आनी तो फुडल्यान तितल्याकूच हो फुडल्यान रॉंग सायडींतल्यान ओवरटेक करून येलो आनी हांव स्टॉप केल्यार गाडी कडेन उबी जावना आनी ताडोन म्हाका मारलो। बशीचेर नेटान ट्रक आदळिल्ल्यान 6 प्रवासी जखमी जाले, तांकां हॉस्पिसियोत घाले। काम के लिए रास्ते में जा रहे थे, अचानक एक ट्रक ने बस अपने साइड में जा रहा था, ट्रक ने अपने वो क्रॉस करके उसको धक्का मारा, बैक सब लोग क्लियर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बाद में आदमी लोग को निकाला गया। थंय गेल्लो थिंग बसी आनी ट्रका एक्सिडेंट जावन पयलें सारको जाल्लो आहा तो आनी मागीर हांव एक दिमेक आनी छाती मार लागलो सुको आनी सासमाक तोंडार मार लागलो, तोंडा वड्डी दोगांय बसीन आसली बायली बसीन आसली। आनी हे लोकांक कितें जालां? हे लोकांक एक्सिडेंट मार बीन लागले तांकां हॉस्पिटलांत हाडला, हॉस्पिटलांत। एक्सिडेंट खंय सुमार जालो? हो आमोडा रोडार राय काडून मातशें मुखार आमोडा। वेगान आनी बेशिस्तपणान गाडी चलयल्ल्याची कागाळ नोंद करून पोलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। पेडणे हायर सेकंडरीत लेक्चर तत्वाचेर काम करपी सगळ्या शिक्षकांक कायम करचे आनी जाता तितले बेगीन लायब्ररी नेमचो अशी मागणी पालक शिक्षक संघान केल्या। हायर सेकंडरीत 10 शिक्षक लेक्चर तत्वाचेर काम करतात। तांकां कायम केल्यार शाळेचो रिझल्ट आनीक सुदारतलो असो विश्वास पालक शिक्षक संघान उक्तायला। फाटल्या वर्सा पेडणे सरकारी हायर सेकंडरीचो रिझल्ट बरो लागिल्ल्यान अंदू विद्यार्थ्यांची संख्या बरीच वाडल्या। विद्यार्थ्यांची संख्या वाडिल्ल्यान लेक्चर पद्दतीचेर शिक्षक घेतल्यात। हायर सेकंडरीक लायब्ररीनूय जाय अशी मागणी पालक शिक्षक संघान केल्या। तेतून जवळ जवळ 8 ते 10 लेक्चर बेजीस ह्या टिचर आहात आनी गव्हर्मेंटान तेचेर बेगीतल्या बेगीन पेडण्या खातीर कांयतरी तांकां परमनंट लेक्चर बेसीस काडून उडोवपाचे आनी परमनंट टिचर घेवपाचे ही आमची मागणी आहा। आनी 400 भुरग्यांक आजून पर्यंत एकय लायब्ररीयन ना
400 भुरग्यां खातीर काय तरी एक तरी लायब्ररीयन बेगीतल्या बेगीन सगळं मुख्यमंत्र्या कडेन आमची मागणी आहा की ते बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी सोपस्कार पूर्ण करून हे लायब्ररीयन हांकां दिवपाचे. लायब्ररीयन आणि शिक्षक रोखडेच नेमतले अशी आस्त उपप्राचार्य सुभाष मांद्रेकारान उक्तायली. खुबशीं भुरगीं आमचे कडेन हायर सेकंडरी यंदा येयल्यात आणि अक्षरशः OSS स्ट्रिमीन आणि वोकेशनल बाकीचे AET स्ट्रिमीन डबल भुरगीं जाल्ल्या कारणान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा आणि ते पोरणे जाल्ल्या कारणान भुरग्यांक डिफिकल्टी फेस करची पडटा ही खरी गजाल आसा. पण ह्या बाबतींत आमी डिपार्टमेंटा कडेन करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा. डायरेक्टरा कडेन हांव स्वता उलयल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्या बेगीतल्या बेगीन हें सगळें आमकां दितले. ह्या टिचरा कडल्यान सगळो सपोर्ट मेळटा. जाय तेन्ना ते आमकां अवेलेबल जातात, जाय त्या कामाक आमकां हातभार लायतात आनी आमच्या हायस्कुलाचो वोकेशनल स्ट्रिमीचो रिजल्ट जो आसा तो गेली 4-5 वर्सां सतत 95च्या वयर लागता. पेडणेच्यान विनोद मेथर. घेऊया एक विराम.